येवकार हा समृता खणगावकर. सुरत वेळाचे हेडलाईन्स. 6 तारखेमेरेन उटंगराचो पावस, 3 तारखेमेरेन IMDचो ऑरेंज अलर्ट. एकंदरीत हो सप्तक वादळी. दोन 2027 वर्सा पुराय भोवमताचे सरकार स्थापन करपाचे भाजपाचे ध्येय. 27 सुवातांचेर मात करून पावतले 32 सुवातांचेर. भाजपा प्रदेशाध्यक्षान दिलो कौल. मजगती विरोधकांचो पळोवपाक मेळटा दुसरोच खेळ. 2027 वर्सा पुराय भोवमताचे सरकार स्थापन करपाचे भाजपाचे ध्येय आसा. 27 सुवातांचेर मात करून 32 सुवातांचेर पावतले अशे विधान भाजपा प्रदेशाध्यक्षान केला. 2027 कोण बाजी मारतलो, कोण कितली सुवातो जिखतलो आनी कोणाची सरकार जातली हे मात वेळच सांगतलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आम्ही आसात ते गोवा 365 नवीन बँक्स आणि नवप्रभा ऑफिसां आसात. आणि आज आमच्या ऑफिसांत जो बीजेपी पार्टीचो प्रेसिडेंट जो आसा दामू नायक आज विसीट दिले कडेन आसा. आनी तेगेली एकच हें आसा की जितली आस्थापन आसा ती कोणाली आसूं त्या आस्थापना वचून तेंचे फुडें एक इंटरेक्शन करचें, तेंचे विचारून घेवचें म्हणूनच आज तेणी हांगा विसीट दिले कडेन आसा. आमचे फाटल्यान दामू नायक जो आसा वो बसले कडेन आसा. आनीक आमी तेंचे विचारून घेवया की येत 2027 27 काय 32 काय 36 हे जातले ते आज विचारून घेवया. कित्याक हेचे पयलीं तेणी नार दिले कडेन आसा की 27 म्हणून, पूण आतां पळयल्यार कळटा की ते 32 to 35 जातले. आज ह्याच बाबतीत आमी आज दामू नायका कडेन विचारून घेवया की तेका येत्या 2027च्या इलेक्शनाक किती दिश मोजले. बीजेपीचे प्रदेश अध्यक्ष जाल्यापासून हांवें सगळ्या हातूंत भितर क्षेत्रातल्या सगळ्या मनी व्यक्तीक आनी त्या मनशांक मेळप, तांच्या घरांनी किंवा तांच्या आस्थापनांनी ऑफिसांनी वचून तांची चवकशी करप असो एक म्हजो एक सत्र आसा. आनी ताजोच भाग म्हणून आयज हांव तुमच्या म्हणजे पणजेच्या कार्यालयान वचप जाता किंवा संपादकांक मेळपय जाता, तांचे बरोबर केन्नाय मेळप म्हणजे मुलाखती आसतल्यो किंवा मन उक्ते करपाक मेळटा. आज चवथीच्या ह्या सगळ्या हातूंत भितर वेळ काडून हांगसरले मडगांवचे ज्या जाग्याचेर हे पूर्वी पासून इतले पन्ने ऑफिस हांगा आसा थंय येवप, म्हजो आनी पेपराचो संबंद तसो ल्हानपणांतल्यान आसा. म्हणटकीर एक भेट दिवप, तुमची विचारपूस करप. विरोधकांक आपलें अस्तित्व आसा हें दाखोवपा खातीर हे प्रयत्न करचेच पडटात. नाजाल्यार विरोधक आसात अशें कांय म्हणचेच ना. एखादे वेळ तांच्यांनी आपल्या वेळावयरचे कितें पळय चलताले ते तांच्यांनी याद करचें. उठसूट लोकांक रस्त्यार येवचें पडटालें त्या वेळाचेर. गोवा बचाव अभियान आसतलें, SEZ आसतलें किंवा आनी कसलें आंदोलन आसतलें, रास्ता रोको आसताले, त्या वटेच्यान मायनींग मेळटांनी एक्सिडेंट जाताले. धर्मगुरू सुद्दां रस्त्यार येवन तांणी सुद्दां रस्त्यार येवन आंदोलनां केल्लीं आसा. कोण लोक अजून विसरूं ना. पण हांकां एक ते हें आसा आपल्या वेळाचेर आपूण सामकें सभ्य अशें दाखोवपाचो तो प्रयत्न आसा. सर हेजेचे 2027 म्हणल्यार तुमी वायज वाडटले ना म्हणून आतां हांव परत म्हणना. कित्याक लागून ते आतां 28 म्हणू 32 म्हणू काय म्हाका कळना. म्हणून म्हटलें की मॅक्झिमम आनी आमची 51% मतांची मोख आसा हें आमी म्हणटा. 27 आनी 27 हो आमचो नारो आसा. पण आतां आमी 27च्या पार वतले. 32 आमी पूर्ण भोवमताचेर येवपाक जाय आनी 51% मतदान आमकां येवचें. त्या खातीर सकले स्तरा कडेन पर्यंत वचप. खंय आमी खंय तरी रुसलेले कोण आसात, कोण नाराज आसतले, कोण अशें अनेक जाणां मेळटा आनी ते येवपाक लागले. सगळ्यांत गजाल ती की शेवटी कोण तरी पक्षाचो वडीलदार मनीस जाय पडटा. तांचे मागीरची एक हात ओडपी बाबा हय जालां कितें अमूक जावना, अमूक जातलें, केन्ना जातलें, फाल्यां जातलें अशें. तर सगळ्यो गोश्टी सगळ्याक सांबाळून भितर वचचें पडटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो.
मडगांव एके बायलेचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जायत आसा। तिका लागून येरादारीत लेगीत आडमेळी निर्माण जाली। हे बायलेन थंयच्यान वचपी लोकांचेर तशेंच पुलिसांचेर लेगीत हल्लो केल्ल्याचेय नदरेक आयला। ह्या घडणुके उपरांत भौशीक सुरक्षेविशीं आनी अशे तरेचे वागणूक हाताळपाविशीं प्रस्न उप्रासल्यात। अशा भौशीक उपद्रवाच्या घडणुकांक आळाबंद हाडपा खातीर कर कारवाय करतले काय ना हो एक मोठो प्रस्न। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। तुम जाण आसतले की जो क्रायम जातात किंवा वेरियस क्रायम जातात ह्या क्रायमा खातीर हांगा गोंय जें आसा हें खूब सकल पावले कडेन आसा। एवरीडे क्रायम जातात। मडगांवाक अशीच एक घडणूक जी आसा मडगांवाक जाले कडेन आसा। एक लेडी बायल जी आसा ही पुलिसे फुड्यान आनीक त्याच बरोबर जे रस्त्या वयल्यान जे बायक घेवन येतात तेंचे फुड्यान कशें आर्ग्युमेंट करता, तांकां कशें करून एब्यूज करता तेही तुमकां आमी दाखयतात। आनीक ही लोकलांक बरोबर पुलिसेकय एब्यूज करता। हांगा ही आमी म्हणले कडेन आसा की गोंय आवो जावो गोंय तुमारा हें म्हणून सद्या आवो जावो गोंय तुमारा हें न्हय, हें गोंय आसा हें भायल्यालें जावन पडले कडेन आसा। हांगा आमची गोंयची पुलीस सुद्दां सेफ ना। आज पुलिसे फुड्यान सुद्दां एक कितलीशी तुमकां आमी दाखयतात की पुलिसेक कशें मारता ते। आज मडगांवाक तेंच जाले कडेन आसा। हो 4 दीस पयलीं जालो इन्सिडेंट व्हिडिओ व्हायरल जाले कडेन आसा। आता मडगांव पुलिसेन तिका अरेस्ट केले कडेन आसा आनी तिका खंय तरी हॉस्पिटलांत एडमीट केले कडेन आसा की कोर्ट म्हणटा ती तकलेन बळ न्हू, कोर्ट म्हणटी 100 रुपया दिल्या। आता हे काय आमी चेक करूंक शकना, हे करता जाल्यार हॉस्पिटलूय चेक करपाक शकना। गोंयांत खून, चोरी, मारहाण, पुलिसांचेर हल्ले, फारपेट असल्या घडणुकांक गती मेळटाना दिश्टी पडटा। तातूंत हो एक मडगांवचो व्हिडिओ व्हायरल जाला। लोक आनी गुन्यांव आडावप्यांचेरच आता हल्लो जाल्ल्यान असल्या घडणुकांचेर आळाबंद हाडटलो कोण, काय ह्या असल्या घडणुकांनी भर पडत रावतले हे मोठे कुवाडे। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुजैफ शेख। परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव। विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। चवथी निमतान आनीक एक आगळी वेगळी परंपरा दायज मनयतात, ती म्हळ्यार देवी। कलश रुपिणी देवीचे आगमन करून तिजी पुजा करतात। ह्या निमतान सुरबूस भाजी भाकरय खावपाक मेळटा। पळयात गोंयची देवी। पर्ये केळावडे लोकांनी गावची परंपरा तिगून दवरल्या। चवथीच्या 5व्या दिसा सकाळी देवी हाडटात आणि 3 सांज जातकच देवी परत पावयतात। आमची परंपरा जाणट्यांनी अशी केलेली आसा। आमचे देवी आहा ना ती आमी गंगेसून व्हरतू, आता टाकयेसून व्हरतू न्हंय नामना आणि आमी दिसभर आमची तिची पुजेन करतू, देवळान वळशे वाटतू, सगळ्या गावात भोवतू, सगळ्या घरोन घरी आमची देवी आसता। आणि मागीर आमी सांजची परत 5 हाडून हांगा परत पाणी वर्साचा सोडटू, तसं आमी थंयच सोडटू। परत दुसऱ्या वर्सा तो आमी लोक त्या टायमार करतो। ओके, सो केन्नाच्या ना तुमची परंपरा ही? परंपरा आमची केन्ना आमचे जाणटे आजे पंजे काय म्हणतात तसे कितें आमकां खबर ना, केन्नाच्यान आसतली खूब वर्सां आली। हांगा जेवन न्हय जुन्या गांवांत आमचे आजे पंजे म्हणटात ती सगळ्यांनी परंपरा पयलीं चाललेली आहा, तशीच आमी आतां बी अजून पर्यंत आमी चालयतू, तशीच आमची बुद्धी फुडें चालयतली। सो आतां गणपतीच्या 5व्या दिसात करतात? टायम 5 आसा आमची मुर्ताची ना, थोड्यांची माझी आई गेली बी न्हू ती फाल्यां 6व्या दिसा, थोड्यांची 7 आसा मुर्तांची आसत। आमची कायम परंपरा 5 आसा आणि प्रत्येक जणांची आमची गणपती 5 आसा। 5 दिसात आमी दवरतो बारशी।
पळयात दिवचल वाठारान अजून मेरेन पारंपारीक पद्धतीन तिगोवन दवरिल्ली देवीची परंपरा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, चिराग तेली, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. कुंकळी युनियनान शिरोडा यूथ क्लबाक हारावन पहिल्या अखिल गोय इंटर विलेज मेन्शन हाऊस फुटबॉल कप 2025 फायनलीत सुवात मेळयली. कुंकळी खेळामळार जाल्ले मॅचीन कुंकळी युनियनान पहिल्या अखिल गोय इंटर विलेज मेन्शन हाऊस फुटबॉल कप 2025 तिसरे क्वार्टर फायनलीन शिरोडा युवा क्लबाक 1-0 अशा गोल फरकान हारयलो. बळिश्ट बचावात्मक खेळ आणि उत्कृष्ट गोल कीपिंग हांचे खाशेलपण आशिल्ले मॅचीन अंश पटेलान दुसऱ्या अर्धान केल्लो गोल महत्वाचो थारलो. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. आयएमडी 6 तारखे मेरेन उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. चडशा दिसांनी येल्लो अलर्ट आसा जाल्यार 3 तारखेक ऑरेंज अलर्ट दिला. एकंदरीत हो सप्तक वादळी थारतलो. पुराय गोयात मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटलो. मळबात कुपा दाटतली. 3 तारखेक ऑरेंज अलर्ट हवामान विभागान दिला. देखून उटंगराचो पावस आणि खर वारे घोळपाची शिटकावणी आसा. चडावत आणि उणे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. गोयात सप्टेंबरात लेगीत पावस. 1, 2, 4, 5 आणि 6 सप्टेंबराक येल्लो अलर्ट. 3 सप्टेंबराक ऑरेंज अलर्ट. उटंगराचो पावस आणि खर वारे. तापमान 29 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.